दक्षिण गोंयांत पोर्तुगेज काळातली 2 पुलीस स्टेशनां कशी बशी उबी आसात. कोलवा आनी सांग्या ती पळोवपाक मेळटात. पुलीस लोकांचे राखणदार, पूण बिल्डिंग कोसळपा पासून पुलिसांची कोण राखण करतलो हो खरो प्रश्न. पळयात रमेश नायक रावताचो खासा रिपोर्ट. आज गोवा 365 तुमकां असली 2 घरां जी आसात, ही सुद्दां घर कितें पुलीस डिपार्टमेंटाची पुलीस स्टेशनां. आमी घर बेश्टी म्हणना, ह्या पुलीस स्टेशनाची गत जी आसा ही किती जाल्या ती तुमकां आज आमी दाखयतात. पयलीं म्हणल्यार एक सांग्यावयल पुलीस स्टेशन दाखयतात. हें सांग्यावयल पुलीस स्टेशन जें आसा हें पुर्तुगेज कालीन पुलीस स्टेशन आसलें, पूण आजुनी सरकार हें पुलीस स्टेशन मोडून नवें बांदपाचें पळयना. कितलेशे MLA जाले, कितलेशे मिनिस्टर जावन गेले, पूण हें पुलीस स्टेशन जें पुर्तुगीज आसा, पुर्तुगीजान बांदलें तें पुर्तुगीजा टायमा वयलें आसलें तशेंच आसा. हें पुलीस स्टेशन वाडोवपाची गरज आसा, बरी करपाची गरज आसा, पूण सरकार हेचे कडेन कांयच पळयना. एक सरकाराक सांगतात की ही पुलीस स्टेशन जी आसा ती बरी करची आनी लोकांक बरी सेवा दिवची. त्याच बरोबर थंय पुलीस जे काम करतात हांकांय बरी सेवा दिवची म्हणून मागतात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली.